आयतारा अवर लेडी ऑफ पायटी कॉपेलान हळदोणच्या किटला वाड्यार भाविकांनी उमेदीन फेस्त मनयले. हिंदू तशेंच क्रिस्तांव लोकांनी सायबिणीचे बेसाव घेवपाक ह्या फेस्ताक गर्दी केल्ली. आरडेक्स खातीर हळदोणच्यान जोसेफ फर्नांडीस. सादेपणात मनशाच्या मनात ती मनीस कशी जियेली ते आमच्यान नियाळूंक येता. ही तर आमची सर्गीची आवय आनी आमी तर तिची भुरगीं, जाल्यार ही आवयची देख आमी घेवंक पावना. जे भाशेन बागेवन पावलू हाचे दुसरे वाचपान सांगता ते परजेक आमची देख घेया, कित्याक तो वावुरलो आपले जिवीत सांबाळून देवाचो निरोप दुसऱ्याक. बेश्टोच ताणें शर्माव सांगूंक ना. जें कितें जेजू सवें ताणें आपणायल्लें, आपल्या जिवितांत पाळलें आनी हीच देख ताणें दुसऱ्याक, जाल्यार दर एक क्रिस्ती मनशाचें जिवीत देखीवट जावचें. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सवें, आमच्या वाड्यांनी आमी एकामेका सवें जावं तरणाटीं जावं जाणटीं बरे उतरां वरवीं, बरे सेवे वरवीं देवाच्या दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून हे घोडेक तुमी म्हणटल्यार फादर तुका सांगून सोंपें शर्मान करून दाखय आकट, पूण देवाच्या आदारा वेरेन हें केन्नाच घडचें. जेजू तर कश्टवलो, जेजू तर मेलो, ते आपल्याच वस्तूंक न्हय, देव बाप ताका आदार दिता. तो मागता, बापा म्हाका पाव, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. देवान सांडूंक ना, देव ताच्या सांगत आसलो आनी आमकांय देवान सांडूंक ना, कित्याक तोच देव आमचें सांगत आसा. हें तर आमी सत म्हणटा म्हाका बाबी दर दिसा ह्या देवाक आमी अणभवया. देवाचो मोग आमच्या काळजांत, देवाची काकूट आमचे सवें अणभवून जियोय. आनी हीच आमी एकामेकाक पावता. तर आयज ही परब आमी समोर म्हणटना काकुटीचे मायेक आमी उलोवप करुया.